या पावसात वास्को हुंवार येवचो ना खंय। आमदार कृष्णा साळकारान भविष्यवाणी केल्या। त्याचे फाटले रद्द जाव दिताना तो सांगता वास्को मतदारसंघात चडांत चड पावसाळी कामां पुराय जाल्यात। थोडी भोव उरिल्ल्यात ती कांय दिसांनी जाग्यार पडटली। पळयात पुराय बातमी। वास्को मतदारसंघ आनी मुरगांव नगरपालिका अधिकारी आनी नागरिकांक बरोबर घेवन पावसाळ्यात येवपी समस्यांचेर चर्चा जाली। कांय उपाय येवजण्योय आंखल्यो। मंगळारा ही बसका जाली। ओनू पावसाक लागून वास्को हुंवार येवचो ना असो आत्मविश्वास आमदारान उक्तायला। आयकात ताका। आज तुम्ही पळयलें की बँक ऑफ बरोडा कडेन आमी क्रेन हाडून व्हडली जी झाडां डेंजरस आसा ती कापपाक स्टार्ट केल्या। सो ओवरऑल मनसुनान लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हणून आमी एक मिटींग आपयली। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिशियल्सांकूय सांगल्या की परत परत लायट वता ताच्या खातीर खंय सपोज झाडां बिडां कापपा आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगची म्हणटी आनी ताणें एक लिस्ट दिला। ताच्या प्रमाणे क्रेनीचो प्रॉब्लेम आशिल्लो। वास्को आमचे कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन क्रेन ना, सो क्रेन आमकां नेवी कडल्यान आनी बाकीच्या कडल्यान हाडची पडटा आनी तांचीय कामां आशिल्ल्या कारणान एक एकदां ती मेळना। पूण आमी जाता तितलें हांवें जिओकूय सांगलां आनी म्हाका दिसता ह्या दिसांनी अरावंड 8-10 डेज आमी क्रेन ऑन अ डेली बेसीस मागयल्या। म्हणजे झाडां पयलीं खंयची खंयची डेंजरस आसा पडूंक शकता ती आमी क्लियर करतले। पावसान मेजर इश्यू आसता मॉस्किटो ब्रिडिंग आनी डेंगूचो। सो डेंगू गेल्या वर्सा तेजे पयलो वचून खूब केसीस जाले। ह्या फावटी स्टॉप करपाक कितें इनिशिएटिव्ह? आमी आतांसूनच एंटी लार्वा सगळ्याक हें करपाक स्प्रेड हें केलें। तांणी एक अवेरनेस ड्रायव्ह घेतले आनी तांचे दोतोर आनी प्लस तांची टीम जी आसा ते प्रत्येक कडेन स्क्रॅप यार्डांनी भोंवता, खंय टायर शॉपांनी भोंवता, खंय खंय जे स्टॅग्नंट उदक आसूंक शकता म्हणजे गुड्ड्यान हे ते सगळे आपले हे करता। पूण जो पर्यंत लोकांचोय सपोर्ट मेळना तो पर्यंत दोनूय सायडीन एक कॉर्डिनेशन आसपाक जाय जाल्यारूच तें स्टॉप जावंक शकता। हांव लोकां कडेन अपील करता कित्याक डेंग्यू जरी आज तितलो जीव घेणे न्ही पूण एक एकदां तातूंत जिवूय वचपाची संभावना आसता। सो आपल्या घरा भोंवतणी सोबत आपणेच एक दिसाक 2 मिनटां एक रावंड मारलो, खंयची बॉटली आसा, खंयची कट्टी आसा, खंयची गुड्डेन उदक भरिल्लें आसा तें फक्त एम्प्टी केलें जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या कडेन म्हणजे सगळ्यांनी सपोज हो ड्रायव्ह घेतलो एक दिसाक 5 मिनटां पसून की आपल्या घरा भोंवतणी कितें आसा तें चॅक करपाचें। कित्याक लास्टाक आमचेच लोक कोणाकूय जावचे न्ही आनी धाकट्या भुरग्यांक बी जाल्यार आनी त्रास। सो एक ड्रायव्ह तेय घेता आमीय घेता, कलेक्टर आपल्या सायडींतल्यान सगळो एफर्ट घाल्लो आसा। The second review meeting, the first meeting we had conducted on the 8th of the May. So today's meeting we had conducted at the request of the Honorable MLA, Shri Krishna Salkar sir. So the major issues during the meeting were the dangerous trees, the blocked drainages. So in that matter we had given the instructions to the PWD and the municipality, and we have given them the timeline. So they will do the work within that timeline. Right from the beginning, आमचे activities are ongoing. Anti-larval activities, fogging बी जशी केस मेळटा तशी आमी fogging करता, anti-larval activities करता, लोकांक एज्युकेशन करता। फॉर दीस मान्सून प्री मान्सून प्रिपेरेडनेस म्हणून आमी एक एडवोकसी वर्कशॉप घेतिल्लो कावन्सिलरांक। ताचे मागीर एक एडवोकसी वर्कशॉप घेतलो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्साचे वेरियस नोडल ऑफिसर्स आसा तांकां। Besides IEC activities on jetty, IEC activities at construction sites, आणि पोरूं ज्या जाग्यांचेर पळय चड केसीस जाल्ल्यो त्या जाग्यांचेर आमी चड स्ट्रेस दिवन सोर्स रिडक्शन ड्रायव्स बी केल्या। टायर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट टायर्स ऑलरेडी आर टेकन केअर ऑफ, पण स्क्रॅप यार्डांनी थोडे टायर आहा पण दे आर विथ रिम्स, सो तातूंत उदक एक्युमुलेट जावपाची शक्यता ना। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।